पेज नंबर A49. सुम्या तुझ्या या मंदिरात जमला बेटोच्या बलिदान, स्तुती तुझी गैतावा मी तुलपेनदा, भक्ती नुलपेन मौना, मुगाळ बापाय तवंसो पाटय आदर तुसो, विज्ञान वारा निरक्षो लबय सांगा तुझो. सोम्या तुझ्या या मंदिरान जमला बेटोच्या बलिदान, स्तुती तुझी गैतावा मी तुलपेनदा, भक्ती नुलपेन मौना. आपणाच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार अर्गां जावन हे मीस दिता हॅन्सल पिंटो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवासो. देव सदांच आमकां विश्वासी मोगाळ भाव भयणीनो ताणें दिल्ली भास तो पाटी काडिना, पूण आमी साबार पोटी पडटा, अविश्वासी जाता. ह्या अविश्वासपणांतले आमकां निव रावन सदांच देवाक आनी पेल्याक विश्वासी जावन जिवंक आदार मागया. हे पवित्र बलिदान फावो ते बरे भेटोवचे खातीर आमची फातकां वळखून घेवया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुटकर, तूं पातक्यां कापोंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुटकर, आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुटकर, सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या खातीर कुर्सोर मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुज्या गणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पसोत आमी तुका दिन वचतां आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्या सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपरटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजे काड वडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केला. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जना. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतर हे. देवाची बडकार. श्लोक. तुझे उदन दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न कालार म्हाका कान दी. तुझे दंडयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पसत देवा ही निंदा हांव सोंसता, तुजेच पसत ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भाव भयणीक परकी, म्हज्या दयच्या गोत्रांक परदेशी. तुज्या गरजो मान राखचे खातीर लासता म्हजें कालीज.
तुका केंतल्याचो केपडाय मुजेर पडत आसात. श्लोक. तुझे उदंडयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. केपडयांनी शिंदला मुझे काळीस, निवला मुझे जिनेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अंतरेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेव नासलो, कोणूच मेलना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानांत घालो कोडबोल. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनांत घालो शिरको. श्लोक. तुझे उदंडयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. गीता गावन देवाचे नाव हांव वाकणतलो, अर्गा स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हे पळोवन दुबली धाकटी संतोषतली, देवदर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबल्या धाकट्यांची मागणी आयकता, कोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपरवा करिना. श्लोक. तुझे उदंडयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया, तू एकलोच आम्हा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सगळे असो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजकासर गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमच्या आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा हांव ताका दर दिवंक तो एक बरो संदर्भ सोदतलो. फुगनातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा सेस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शेसां सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. सीस आकांतल्यान एक एकलोच हांव येतो सोमिया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगाणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांतून मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय कटाकटा. जल्मकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमचो तें सांगताय. देवाचें उतार हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत आमकां दुस्मान आसतात आनी बऱ्या मनशांक सड्ड दुस्मान असतात. बऱ्या मनशांक दुस्मान पास मांडतात, मोस करतात, निंदा करतात, खेबडायो करतात, मारतात. आमी आयकलां न्ही गे, खंयच्या रुखार बरे आंबे आसात गे, त्या रुखाक भुरग्यांनी फातर मारचे चड. तशेंच खंयसर चड बरेपण दिसता गे, थंयसर विरोधपणी आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमी कितें करता, आमच्या दुस्मानान आमकां विरोधपण दाखयल्या वेळार, आमकां कश्ट येयल्या वेळार, निंदा केल्ल्या वेळार, अपमान केल्ल्या वेळार, लुकसाण केल्ल्या वेळार, या आमचें कितें आसलें लूट उरल्या वेळार आमी कितें करता, आमकां राग येता. सबारपोटी आमी फारीकपण घेता, आमी मारूंक वेता वा गाळी मारता वा केस करता, कितें करता. पूण मोगाचो न्हू,
दुस्मानांनी आमकां कश्ट दितना इजा दिता आसतना आमकां दूख जाता वय, पूण आमी मोग केल्ल्या एका मनशान, आमी विश्वास दवरलेल्या एका मनशान आमकां मोस केल्ल्या वेळार, आमकां दुखयलेल्या वेळार, आमच्या विरोध केल्ल्या वेळार वा प्रत्येक जावन आमचो विश्वासघात केल्ल्या वेळार जावचें तें दूख तें कठीण जावन आसा, कठीण जावन आसा. दुस्मना विरोध जाल्यार आमी फारीकपण घेता, पूण आमच्या मोगाच्या मनशान जर तर आमचेर विश्वासघात केला जाल्यार आमकां थोडे फावटी फारीकपण घेवंक जायना. जर आमचो पूत वा धूव आमकां विश्वासघात करता वा आमच्याच मोगाचो मनीस, आमचोच इश्ट आमकां विश्वासघात करता जाल्यार थोडे फावटी फारीकपण घेवंक जायना. सगळें दूख आमच्या काळजांत आमी सोंसून रावता. आनी अशेंच भोगता जेजूक वय आपणे विश्वास दवरलेल्या इश्टानच जेजूक विश्वासघात केलो. विश्वासघात करची मेटां ताणें काडली. एका भाग्यवंत मनशाक, एका बऱ्या मेस्त्रेक फकत 30 रुपयाच्या नाण्यांक विकूंक तो भायर सरलो, विकूंक तो भायर सरलो. मनशाचें मोल कितें? एका भाग्यवंत मनशाचें मोल कितें? फकत 30 नाणी. जेजूक आपणाचेर कश्ट येतात, जर्मनाचे मार स्विकार करूंक आसात, खुर्साची वाट चलोवंक आसा, वळवळ्यांचे मरोंक आसा म्हणलें दूख जेजूच्या काळजांत आसा जाल्यार, भिरांत ताका आसा जाल्यार ताचे कितें चड दूख जाल्लें जेजूक खंडीत जावन जुदासान जेजूक विकृत करूंक मेटां काडटा आसतना आनी विकृत केल्ल्या वेळार, विश्वासघात केल्ल्या वेळार, तर मोगाचें न्हू, विश्वासघात म्हणलें पाताक केदें व्हडलें म्हणलें आमी चिंतून पळोवया. जेजून कोणाकी तितल्या कठिणायेन उलोवंक ना, पूण ह्या मनशाक जेजून कितें म्हणलें? कोणा मुखांतर मनशा पुतू पाराधीन जाता ताका हाय खाटा खाटा. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशान कितलें बरें आसतें पळय. तर मोगाचें आमी उडास दवरया. आमकां मोग दिल्ल्या मनशांक, आमचेर विश्वास दवरलेल्या मनशांक केदींच आमी विश्वासघात करचो न्हय. देव आमचे ते इतलो विश्वास जावन आसा, इतलें बरें तूं आमकां दिता, इतल्या मोगान आमकां सांबाळटा. देवाक सयत प्रत्येक जावन देवाकी आमी विश्वासघात करनाजो आनी आमचेर विश्वास दवरलेल्या, आमचेर मोग दवरलेल्या आमच्या पेल्याक, आमच्या मोगाच्या मनशांक बिलकूल आमी विश्वासघात करनाजो. हाचे वरवीं आमचेरच आमी शिराप मागोवन घेता, आमचेरच आमी वायट मागोवन घेता. तर आमी जागृत रावया देवाक आनी पेल्याक आमी विश्वासी रावया. Page number C50. Gowanso wundu ani dakkanso howai segincha bapa ami tuka beteta Kristache kudi rakta wundo vain botlon जीविताचे कारणम कधी मुन परता सर्वस्वरा देवा दिन वस्तून तुका उदर पूर्णान दिलाय हे जीवनम का जीवनमचे सगळे तुका भेटयता मै पसंतीके मून आम्ही प्रार्थिता माया मोगनामी जीव संसारा वतू आमचेर बापा कृपे सुशिवर माया मोगनामी जीव संसारा वतू आमचेर बापा कृपे सुशिवर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नकेट पयस विचारता सर्वेस्प मानून घे. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्ट मरणाचो गुट संभ्रम म्हणून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे.
ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणयेन दिसान दीस वाडासो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया बरवीं. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात उबारतो. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आम्ही करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैतवेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडिता सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतां ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटात सरगार. तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जयचे. सर्वेस्पराचे नवी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जयचे. उत्सर्गी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्यांची तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खार मरिया देवाच्या माये सांगाती आनी तिजो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूतां आनी सरकाळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे उशे सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळलें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण म्हणलेली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें जेवतऱ्याच्या म्हाका फावो ना, पुरज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका ससनाची जीविका सांबाळ. Page number D64. సుమ్యాదికణ్ సర్గించే పోషణాత్మించి నేచే दैवीकिंडाताम कमुगा निकटांचे दी सुम्या देणे तुझे सुम्यादिकण सर्गिंचे पोषणात्मिंची नेचे दैवीकिंडाताम कमुगा निकटांचे दी सुम्या देणे तुझे जीवित सोवुंडो तुमका हांव दिता ससनी जीवित तुमका हांव आपयता जीवित सोवुंडो तुमका हांव दिता ससनी जीवित तुमका हांव आपयता किया कया अमर सया सर्गिंचे मन्ना कौंदा दोसया सुम्यादिकान सर्गिंचे पोषणात्मिंची नेचे दैवीकिंडाताम कमुगा निटांचे दी सुम्या देणे तुझे मोगसोपदेशुमका दिता सेवेसो संदेश प्रसारूंका धरता मोगसोपदेश तुमका दिता सेवेसो संदेश
ल्हाना बावडांक म्हज्या आदारसया सुमयादिकान सर्गींचे पोषणात्मेचें येचे दैवीक इंडांतांकां मोगान नेटांचे दे सौम्या देणे तुझे सुमयादिकान सर्गींचे पोषणात्मेचें येचे दैवीक इंडांतांकां मोगान नेटांचे दे सौम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा, आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण प्रगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां आमार जिवीत दिताय म्हूण आमी बावार्थान सतमंता. तें महिमेवंत आमार जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण थीर बरवसो धरून ह्या दुखांच्या खोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवणे प्रमाणे धिरान सोलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. आयका पहिल्या निमाणू ब्रेस्तार सकाळीं मीस ना, मीस सांजेर 6 वरार. Vortea Santa Santa Antoni, tuझ्या मागण्या वरवीं मोहन सुख बारा दिवसा आनी सतरांची वर्षाची पिडा पयसर तांबडास कर. तुझे मारिफात पिडे सांबालायकी मेळटा. उसंबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानाच्यो संकल्यो तुटून पडतात. थोडे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्या आयकतात. मने उलयतात. भायर पडल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटात. तुजे वरवीं आपयग्राच्यान अपंग जातात आनी आमचे सगळ सांग तूं पावताय. सरपदेन तुजे दवन तुजे कुमोक आमी मागता. इतले व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां सोड दी. तुजी पदवी संवसारा दाखय. आमेन. सांत अंतोनिया पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर मागया. सर पदवीदार आनी सदांच जिवनच्या देवा भगवंत अंतोनी तुवें तुजे परचेर एक व्हड प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बुडवंत दास जावन दिलो. क्रिस्तांव जिणेचे वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सरान वरान ते सुटाशे आनी सर आमच्या परकवण्यांनी तुजे जसाय आमी बोगेशे आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सिमा मारिफात. आमेन. सर धार्मीक भाव भयणींच्या गरजां पासून आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पळयसा तुजें रास आमकां तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगळसांनी आमकां ताळें फुडणे नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपा भरले सुम तुजे संगात आश्रय भितर सदैव अनसदैव फळ कशी चेंजेसू. भगवंती मरिये देवाची मे आमापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां आशिर्वाद. आमेन. सकाळची बेटोळणी एजेसच्या दिव्य काळजा आयजेसाचे सर आमची मागणी कामांनी कश्ट आमच्या पातकांच्या परेपणा पासत आनी अंतरच्या पवित्र सक्रमेंतात तुवें तुका कलनाच्या बेटोळच्या सुमेसेर पासत भगवंतांक मुरेच्या खतावेन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सांव मागणेच्या पोस्टेलाचेर पासत आनी पाप सेवा ह्या म्हयन्या दाखोवन दिल्या पासत हे हांव तुका भेटयता.
स तुझे पासून ए जेसूच्या पवित्र कळसा ए जेसूच्या देवी कळसा तुझे रासीव आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यात आनी बऱ्या करण्याक मेळची स शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी भरता सुम्या जेसू तुझ्या गोदेवी कळसाच्या ससायन राख आमच्या भोवग्यांक बाप सेवा जातू ताका उजवाड गटाय आनी बुसाव बौर्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव अनेका देवतेंत एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिरसोक मानता तुजो देवी पूत म्हणून चलो आनी आमच्या पातका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुसबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसरता कित्याक थसनीक सत आनी सानबाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या तूं फटयनाय वा फुटवूंक पडनाय ह्या बौर्तान शिवंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता आमेन भरोशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन म्हज्या पातकांचे बोगसांनी आनी ही जिणी उपरांत ससनीक सूख सोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तुजो पुदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा वचून प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या आपल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी बरो आनी मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी भरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजां म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बऱ्या आनी वचून प्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातका करिना म्हूण आनी पातकांची सुमे सुकयतली म्हूण ती निचेव करता आमेन Musushi sangkona shita apna kasin karkunde kuri saplo kandar gevu to patlan mucha imdi kursatai पातेनी दवरता पिडे शिडेन कष्टा तुका हांव कुर्साक पोटलून धरता सर्गींचे बापा तुज्या पुता जेजूक आमचो सोडवंदार जावन तुवें धाडलो आमकां पातकांतले आनी सरवायटाच्या बंदपासांतले सोडूंक ताणें कस सोंसलें जिजून ताचे जिणे सल्लीत कुर्सावाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकी जिवी सांडून कश्ट दगदण येताना भिये नासतना रावूंक आनी तुजेर बावर दवरून जिवंक कृपा दी म्हूण मागता आमेन पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचे फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार मोगाला जेजू सो लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिलें आमच्या पातका वरवीं हे कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले आमच्या जिवितान तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेलचे कश्ट आनी दगदणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी समिया काकुलतामची कर सुम्या काकुलतामची कर सदैव माई मागता उपकार कंसयतार म्हज्या कसांक कुर्सार मेल्ल्यांचे सुचेर दुसरे ते सावन जेजूच्या कांदार खोरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार मोगाला जेजू तुज्या कांदार जडायसो खोरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून ववयलोय दिसपडत्या जिवितान तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात ते मोगान स्विकार करणं वोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता समिया काकुलतामची कर सुम्या काकुलतामची कर सदैव माई मागता उपकार कंसयतार म्हज्या कसांक कुर्सार मेल्ल्यांचे सुचेर तिसरे ते सावन जिजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार मोगाला जेजू हो बरा दी कुरीस ओवयतना ताचे जडायेन तो पडलोय पडल्यार थंय श्रवण आसतना तूं उठोवन फुडें सरलय
आमच्या जिवितांत जायते पटी आमी पातकान पडटाव. असल्या संदर्भांनी उठूंक कुमसट जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. चवथे दिसा जेजू आपल्या दुखेस मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. काकुलदारा जेजू, तुज्या हांवें मरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण फाटीबो आनी सांगात दिल्लो. तुमी एकामेका सांगाता मेळटना बुजावण दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कश्टांत असल्या व्यक्तींक सदांच बुजावण दिवंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. पांचवे दिसा सिरणाचो सेमाव जेजू कुरीस होवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. मोगाला जेजू सिरणाच्या सीमा कुरीस होवंक शिपायांनी बॉल केले. मोहनातल्या रित्यांनी कुरीस होवंक तुका कुमो केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पटी हेरांक कुमो करूंक मोहनातल्या वेळार सिरणाच्या सीमा परी प्रयत्न करून हेरा कुमो करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. सवे दिसा वेरोनिका आपल्या तुवळ्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. मोगाला जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमो दिसली आनी आपल्या तुवेल्यान रक्तान बुडले तुजे मुखामळ पुसले. अशी तुका सवकासाय लाभयली. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजारा संकश्टांत वळवळच्या भावा भयणीची मुखामळ पुसूंक आनी तांकां सवकासाय लाभोवंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. सातवे दिसा जी दुसरे पोटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. काकुलदारा जेजू नित्रांनी जाल्लो तूं हो बरादी कुरीस होवंक कश्टाताय. शिपाय तुका बॉल करतात. असले संदर्भार तूं पडताय पूण थंय रावन आसतना उठून फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा. असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. आठवे दिसा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. बुजवून दरा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केली. आज तुजे कश्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमो केल्ली मनशां कश्टतना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकश्टांत कश्टतना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजावण पाठोवंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. नवे दिसा जेजू तिसरे पोटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. मोगाला जेजू परत तू कुर्सा पंदा पडलय. शिपायांनी तुका दग दिले तरी पडल्या वेळार आमचे विशयान तूं चिंताय उरताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येतना हेरावेशी चिंतूंक सैतानाच्या सरसंगतीचेर जैत भरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. दावे दिसा जेजूचे आंग वस्त्र काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार. मोगाला जेजू तुका शिपायांनी विणगो करून आगमान केलो. ह्या वेळार सुस्निकायांनी कस्तू सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची तान बागयताय. आमच्या जिवितांत सर मनशाक मान दिवंक ताची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी. समिया काकुलतामचीक सुमिया काकुलतामशीक सदी माई मागता उपकार कंसयता आमच्या काळजान कुर्सार मेल्ल्यांचे सुसे. 11वे दिसा जेजू कुर्सार किलयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सावर वीज सोडयलाय सगलो संवसार.
मोगाला जेजू कुर्सा बेटेच्या पैनाच्या निमाणे हंतार तुका तांणी कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुझे हात आनी पांय कुर्सार किल्ल्याच्याक तुवें आर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडटे जायते जण आमकां किलयतात. असले परिस्थितीन धांवनासतना तुज्या कुर्साक वेंगूंक आमकां शिकय. समिया काकूत आमचीक Sumia kapurdam shika, sadi mai maktabkar, kanseta mushakal sam, kusa melyan jesusi. 12 दिसा जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कणी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kita tusha pagyan kursar, risurelai suglo sumsar. काकुलदारा जेजू तुझ्या कुर्साच्या मरणा मुखान आमच्या पदकाक सुटका लाभली. आमच्या बापाच्या हातान समर्पण दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले. अशी तुजे रागात व्हरून आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपडत्या जिवितान सरसंगती बापाक समर्पण दिवंक आनी पाताक पयस करून जिवंक कृपा दी. समिया काकूत आमचीक Sumia kapurdam shika, sadi mai maktabkar, kanseta mushakal sam, kursar melyan jesusi. 13 दिसा जेजूची कूड देवन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kita tusha pagyan kursar, risurelai suglo sumsar. मोगाला जेजू मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्वीकार केली. ह्या वेळार आमचे पसूत बापा लागीं विनंती केली. कश्टान संपडलेल्या मरणाचे तणीर असल्या व्यक्तींक आमी स्वीकार करूंक आनी तांचे पसूत दास मागूंक आमकां शिकय. समिया काकुलता आमचीक Sumia kapurdam shika, sadi mai maktabkar, kanseta mushakal sam, kursar melyan jesusi. 14 दिसा जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. Kita tusha pagyan kursar, risurelai suglo sumsar. मोगाला जेजू तुजी निर्जीव कूड फणान निके पिली. ह्या मुखान फणांक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आमी सगळा ससनाक जियेतल्या आनी कोणूच मरचे ना म्हणून शिकयले. आमच्या जिवितान बरेशान जिवंक आमकां तूं शिकय. समिया काकुलता आमचीक Sumia kapurdam shika, sadi mai maktabkar, kanseta mushakal sam, kursar melyan jesusi. क्रिस्त आमच्या पसूत कालसो जालो. Kursacha morna puryan. मोगाला जेजू तुझे ह्या कुर्सा वटेच्या पैनान आत्मीक रितीन आमी वंटेली जाल्या. ह्या वेळ तुज्या पाशां वचो आमी नियाल केलो. ह्या मुखांत आमकां बावडताना आनी बरोशान तुवें भरले. फुडल्या जिवितान पदका पाड करून जिवंक पेल्याचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवंतपणाची साक्षीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे नांवी मागता. आमेन. पाप साहेबाचे हृदया पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावन तुजी राज आमकां येम. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावन. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें Purnaka purvaitam kaniva. नमान बरे कृपे भरले समजे संगात आश्रय भितर तू सदैव फॉल तुझे कशीचे जेजू. Bhagavati Maria Devasamaye Mapya Divinatika Atanim Shamorna Savalarame महिमा बाप्पा पुता आणि पवित्र आत्मा. Sasadita Satan Sada Sarvadame Ashil Ham Service Pura Mucha Barvashan Kidya Tumbo Kakurdan Nitar Sam Khawla Lita Tuja Mai Pasa Arta Karmanga Nitar Gauri tu Shilyam Saradai Shiliha Musu Puskartai Tujita Hapois Pautana Patihar Ninanda Vardai Achalha Service Pura Muja Barvasha Kitya tu boka kurdar Nitar sang khawla lita tuja mai pasa Arta karma kanitar Mughal puja sove Amkar murya shiva diramka Bhagyan suci kurve nivaram kam sudavam Sadasmanat lima pace putacan poitam yasanavi. Amen.